कळतं काय आणि त्याच काय मेळपाना फायल तो वयल्यान तो पडलो न्ही त्याच काय मेळपाना वयल्यान दशरथ मडगाव हे आम्ही सॉरी मडगाव हे आमी गोंयची आर्थीक राजधानी अशें म्हणटा पूण हांगे हें जें कितें चल्लां तें जर पळयत खरें सामकें दुखद गोश्ट एक आमी ल्हानपणाच्यान पळयता मडगांव संसडो हो एक कचरो हाडून उडोवपाचो एक जागो आसा आमी भुरगेपणांतल्यान म्हणजे एक 57 वर्सां जालीं हांव पळयता हांगा फक्त कचरो हाडटा हाडटा आनी हांगा उडयता आमी जेन्ना पळय कॉलेजीन आशिल्ले मडगांवचो आमदार बाब दिगंबर कामत हो मडगांव नगरपालिकेचो नगरसेवक म्हूण आशिल्लो ह्या गार्बेजीचो सगळ्यांत चड जर म्हायती कोणा आसा तर बाब दिगंबर कामतीक आसा ताणें हांगची खुबशें हें पळयलां ताजे नंतर 94 तो आमदार जालो ताजे नंतर मंत्री जालो मागीर 2007 तो मुख्यमंत्री जालो पूण त्या वेळच्यान आयज पर्यंत ह्या संसड्याचेर ज्या तरेन पळय कितें करपा जाय आशिल्लें ज्या तरेन प्रश्न सोडोवपा जाय आशिल्लो तो पर्यंत आयज कोणेच सोडोवपाचो प्रयत्न केलो ना असो दिसता आनी एक खूब दुख्ख गजाल हांगा कचरो हाडटा हाडटा आनी उडयता हाजेर प्रोसेस कशें करप टॅक्निकल हातून कशें करप हाजेर कोण विचार करना मदीं फोमेंतो काडून जावं ताजे पयलीं आनी एक खंयचें बेंगलोर काय हैदराबादचें एक फॉर्म आशिल्लें ताका एक दिवन हाजेर हो ट्रिटमेंट करपाचो प्रयत्न केल्लो पूण मागीर आतां जे पळय कोण कोण हांगसर पळय आमचे लोकप्रतिनिधी येता कावन्सिलर ते मनांतल्यान अशें केन्ना केल्लें दिश्टी पडना म्हणून आज ही परिस्थिती तयार जाल्या सो म्हजी रिक्वेस्ट आसा मडगांव नगरपालिकेक आनी गोंयच्या शासना कडेन हाजेर एक परमनंट सोल्युशन काडचें आनी गार्बेज जी पळय हांगा येता ताजेर कितें तरी ट्रिटमेंट करून हो आख्खो हांगचो जो परिसर आसा तो लीट करचो आमी मुंबय पुण्या वता जर पळयत भर वस्तीन तांचे नगरपालिकेनी थंय ट्रिटमेंट प्लांट लायिल्ले आसा रस्त्या वयल्यान कोण येता वता ताका कळत सुद्दां ना की थंय ट्रिटमेंट करता म्हणून कचऱ्याचेर आनी आमचें हें गोंय हें सामकें ल्हान तातूंत मडगांव एक तातूंत ल्हान आनी हांगा जो वास येता तो सबंद 4-5 किलोमिटर परिसरान ह्या लोकांक सोंसचो पडटा आमचें घर हांगा सकलूच भोगाळ थंय सुद्दां हो वास पावता थंय पासून हें मूस पावता सो लोकांच्या आरोग्या कडेन नगरपालिकेन आनी खेळाची न्ही हाजेर शक्यतो बेगींतल्या बेगीन योग्य त्या लोकांचे सहकार्य आनी मार्गदर्शन घेवन हाजेर उपाय काडचो ही विनंती टायगर यो ते कामिलो
कामील कामील सोनसड्याचे जो हें आसा ट्रिटमेंट ऑलमोस्ट बंद पडिल्लो आसा ते चालू आसा म्हणटा पूण जायना सगळो आतां ती डंप पयला हांगा असं भायर करून आनी एक दोंगर तयार जाल्लो आसा हांगा सोनसडो. आता कितें जालां जे म्युन्सिपाल्टीन फक्त शो ऑफ म्हणल्यार फक्त दिखावो म्हण चालले आहा. आज पळोवपाक गेले जाल्यार हो आतां आमचो ल्हानसो पळय ल्हान सोंसोड आशिल्लो ते भावान सांगलें ते भशेन ल्हान सोंसोड आशिल्लो तेजेर एवरी जी गार्बेज आसा ती इजिली क्लियर जाताली आनी जे कोणाक बरे कॉन्ट्रॅक्टर दिल्लो तो आवटसायडर कोण आशिल्लो आनी बरें काम करताले. आनी आतां पळोवपाक गेले जाल्यार एक मायन अशी जाल्या ते मायनीचेर आतां सगळे पयश करपाक उरल्या. इट्स लायक अ बीग स्कॅम लायक. आतां पळोवपाक ही आतां हांगा एक्वायर केली तेंच्यांनी हांगा डंप केला हेजेर कांय जायना. आतां ही सगळी आख्खी सगळी भरिल्ली आहा पूण आतां पळोवपाक गेले जाल्यार इतल्यो गाडयो येता आनी गाडी येवन तेंगेले भितर तेंगडे जागना भितर आख्खे भितर भरला. आनी पयर काल तेंची BPSA मिटींग जाली. BPSA कांय क्वेश्चन केलो तुमी सगळे बाकी तुमी एक्वायर करता फक्त एक्वायर करता आनी हेजे ट्रिटमेंट प्लांटाचो तुमी उपयोग कितें करता. इंजिनियर म्हाका सांगपाक लागलो की आमचें मशीन बंद आहा. तर मशीन बंद आहा जाल्यार तुमी आनी दुसरी एक्वायर करून दुसरी आमकां भाशण कित्याक दिता. पयलीं तुमी तेजेर कारवाय करा आनी जे पयलीं मशीन बंद आहा ते चालू करा. आज इतलीशी गार्बेज आमचे मडगांवचे फातोर्डाक येता प्लस कुट्टोरीक येता. आमी कांयच म्हणना घेया सगळे पूण बरे भाशेन असत करा. इतले लोकांक इतले कामदार जाय ते घ्या. आज पळोवपाक गेले जाल्यार काल तुमी पयली आसतली आख्खी हांगच्यान सकयल्याच्यान गाडी सगळी लायनीन लागली आसतली कित्याक भितर जागा ना. गार्बेज खंय घालपाची हेजेर उपाय कित्याक घेना तुमी. आजून पासून म्युन्सिपालिटी कित्याक उपाय घेना. फक्त आमचे जावं चेअरपर्सन येता मोदी हाफ पॅन्ट घालप आनी स्टायल मारप येवन प्रेस आपण हें करता तें करता म्हणून कांयच ना. सारकें ग्रावंड लेवल झिरो. हेजेर आमी आतां हांव न्यूली कावन्सिलर जाला हांव हेजेर झगडटलो कित्याक आमकां फक्त आमकां प्रॉब्लेम जाता. आमकां जे आमचे ST लोक समाजाचे खुबशे शेतान वयता आनी आतां हो टायम लोकां शेतान बोटान घालून रोवपाचो आनी तेंकां लोकांक कितले दुयेंस जाल्या. पयलें आसलें तुमी सकयलें वता आख्खें लिचेड व्हांवता हे लोकांनी शेतान वता आनी असलो सांगचो म्हणल्यार हांगा जो जेन्ना वत पडटा आनी वाऱ्यान असलो वास मारता आख्खे जे सरावंडींग स्मेल येवन लोकांक हेल्थाक लोकांक प्रॉब्लेम जाता. हेजेर पयलीं लोकांक काळजी घेवपाक जाय. लोक आमचे टॅक्स गार्बेज टॅक्स भरता इतल्या घरांचे टॅक्स भरता. एक म्हणल्यार आमकां गार्बेजी टॅक्स गरज नाशिल्ली जेन्ना घराची भरता तेन्ना तरी पूण लोक भरता. लोकांक क्लियर जाय आशिल्लें तें आज पासून जालां ना. कित्याक आमचो लास्ट टायम आमचो फातोर्डाचो मिनिस्टर आशिल्लो 2 वर्सां तेणें आमकां सांगिल्लें प्रॉमीस केल्लें बाबा सगळें क्लियर करता म्हणून. तें जालां तरी पूण आतां दोंगर जायता तो दोंगर जालो हो जालो आतां प्लस आनी एक्वायर करपाक सोदता हें कितें चलना. हें एक्वायर करून करपाक कितें सोदता कितें आमचे दोंगर काबार करपाक सोदता आमची नॅचरल ब्युटी काबार करपाक सोदता अशें आमी जावपाक दिवपाना. हे आमी फातोर्डकार हो रावपाना आनी हे आमचो ट्रिटमेंट प्लांटाचो स्टार्ट केले बगर आमी तांकां रावचो ना. कित्याक आतां फुडली मिटींगेक आमी आवाज करतले कित्याक फक्त आमकां अजेंडा हेजेर आमकां कशे भाशेन प्रॉब्लेम सॉल्व केलो जाय ना. तुमी सोल्युशन काडा नाजाल्यार सोडून दिया. आमी करता आमच्या हातान दिया आमी करता इतलें सांगून हांव सोंपयतां आनी मुखार वयल्यान मुखार स्टेप कितें घेवपाचें तें मुखार आमी घेतले.